For me, also the funniest moment in that interview was he giving a very American सारखे पुरबायेन तुगेली क्लीन चिट टू मायकल लोबो. That was very interesting. ताणी म्हाका परत विचारलें बी. He nicely said that मायकल गेलो हातूंत भितर मायकलाची चूक ना. आतां काँग्रेसीन हायस दाखयलें आणि मायकल आयलो हातूंत काँग्रेसीची चूक आहा कारण काँग्रेस ताका दवरपाक शकली ना म्हणून. सो आय हॅव नॉट सीन अ व्हेरी क्यूट डिफेन्स कळ्ळें तुका ऑफ अ मेजर पॉलिटिकल upheaval that probably was that came up as one of the biggest dangers for the party because Michael was not Michael. Michael was kind of eyeing the whole Bardesh Taluka. So this was very as a leader of the party, this is a very cute defense of a very. I completely disagree with Pramod. It is not a cute defense. It is complete deceptive and it is completely. I agree with that. That's why I asked him again. Are you saying that Michael is not at fault? He said no, Michael is not at fault. Congress is at fault. Now explain me the deception. So now पहिली आता मायकल बाहेर सरिल्लो तेन्ना बीजेपीन गेलो तेन्ना तो म्हणटा इट इज नॉट मायकल्स फॉल्ट कितें इट्स नॉट मायकल्स फॉल्ट. हां सो तेन्ना तो बीजेपीक असली उतरां उलोवन असले तेंचे भितरले भायर काडून म्हणजे सीएमा बद्दल आनी कोणाच्या बद्दल सगळ्यांक तेणें हें करून भायर सरिल्लो. एंड देन ही सेड दॅट ओके काँग्रेस इज माय नेक्स्ट न्यू डेस्टिनेशन ओर वॉट एवर. सो तेजे फाटल्यान आतां तो परतून भितर येयलो तेन्ना काँग्रेसाक तेणें हें केलो सारको काँग्रेस इज अ फेलियर. राहुल गांधीचेर हें मारलो. That very famous dialogue of Michael when they were coming out of the assembly complex after tendering resignation. He said ki and just the previous day Bharat Jodo Yatra and Michael said that Congress has started Bharat Jodo, we have started Congress Jodo म्हणून. So that famous हे सारखे. इतले असो ना तूं. So किशोर तो म्हणटा इट इज डिसेप्टिव्ह. म्हाका ते सगळे सारखे अपुर्बा हेचें दिसलें कोण तरी अशें सुबह का भुला शाम को लौटा है तो उसे भुला नहीं कहते बी म्हणटा पळय आमी अशें त्या मुडा भितर तानावडे बाब उलयलो कसो. म्हाका न्हू म्हणजे आतां जेन्ना बारीक अभ्यास करपाचो विशय येता पळय आतां जशें जॉयलान सांगलें की पळय तो पार्टी सोडून गेल्लो तेन्ना कितें हे जे पॉलिटिशियन जे उलयतात पळय जॉयल ते आमी जर सिरियस घेत न्हू तेन्ना आमी पिशे जातले. म्हणजे आमी अजून दवरला आमचे भान दवरला म्हणजे ते जर तेंची भाशणां ते एकामेकाचेर आरोप आनी जे कितें करता पळय डोंट टेक इट सिरियसली. इट इज वेल रिटन स्क्रिप्ट. हे सगळें स्क्रिप्ट. म्हाका तर आतां अशें दिसपाक लागलां की ज्या तरेन मायकल गेलो मागीर तो काँग्रेसीन निवडून येयलो परत फुडलें कितें सगळे प्रकार घडलो आनी परत तो येयलो हेतून म्हाका एक स्ट्रॅटर्जी दिसता प्रमोद. सी एक गजाल कितें जाणा तूं की मायकला खातीर सिडनी शेल्डन लेवलाचें पावल मायकला खातीर बीजेपीच्या तिकेटीचेर कलंगुटान निवडून येवप डिफिकल्ट आसलें. सो तेणी ऑब्वियस मायकलाची स्ट्रॅटर्जी म्हणटा बीजेपीची न्ही ना बीजेपी वॉज पार्ट इन दॅट. बीजेपीनूच ताका धाडला तू निवडून यो. सिडनी शेल्डन जालें. काँग्रेसीचें सरकार येयलें जाल्यार तूं थंय लिडरशिपीचो हे तयार करप कन्फ्युजन तयार करप. आय एम ऑल्सो द लिडर. दिगंबराक तेणी केलोच थंय अपोजिशन लिडर पद मेळयलें न्हू मायकलाक. कळ्ळें तुका. मुख्यमंत्री जावपाक शकता जावं शकता आसलो जर मेजॉरिटीन येयलें. हांव तुका परत सांगता 2017ची पुनरावृत्ती जातली आसली थंय मिटिंगूच घेत रावतले आसले हांगा सरकार जातलें आसलें. दुसरी गजाल एक जाली की सरकार काय काँग्रेसीचें जावं शकना. सो मायकल बॅक टू पेवेलियन. कळ्ळें. होय हे पॉलिटिकल स्ट्रॅटर्जी जॉयल आतां इतल्यो ब्रॉड हेतून पावल्या की आमकां आतां दूध सुद्दां म्हणजे कितें म्हणटा तें ताक सुद्दां फूक मारून पिवचें पडटलें. स्ट्रॅटेजी तूं म्हणटा न्हू हें प्लॉय ऑर प्लॅन म्हणटा तो मातसो एक हें जावपाक डिफिकल्ट सो डेसिफर कारण पळय I only disagree with that plan simply because Michael managed to create a space in Bardesh. He managed to snatch at least 2 to 3 seats away from BJP. So the damage was certainly done. No, might not be to a level Michael expected, but there certainly was damage. And BJP launched an offensive against Michael. Post that also. Yeah, post that also. Yes, post election also. गरज आसली. ऑफेन्सिव्ह जावपाचीच गरज आसली नाजाल्यार ते जायना गणित.